नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. टॅक्सी ड्रायव्हराचेर 6 अनवळख्यांनी हल्लो केलो. कळंगूट ते पेडणे मेरेन खंय टॅक्सी हायर केल्ली. टॅक्सी चोरपाच्या हेतान ड्रायव्हराक बडयलो. ड्रायव्हराक बडोवन अनवळखी फुज्ज्यो. चवकशी चल्ल्या. पर्यटन क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन जाल्ले जाल्यार असल्या घडणुकेचेर आळो येतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. काल जाल्लो टॅक्सी इन्सिडंट जर तुम्ही लक्षात घेतलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजी इज ओनली द सोल्युशन. म्हणजे कालचो एखादो आमचो टॅक्सीकार भावाक कोण तरी हांगासर येता, ताची टॅक्सी बूक करता आणि तो ताका घेवन वतात आणि ताजेरूच वार करून ती टॅक्सी घेवन वता. सपोज हे जर डिजिटलायज आशिल्ले, ऍप बेज आशिल्ले जाल्यार पुलिसांकूय चड वेळ लागचो नाशिल्लो. त्या क्रिमिनल्सांक धरपा खातीर विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम पुलिस ताका अरेस्ट करूंक शकतलो आसता. म्हणून सातत्यात ऑल स्टेक होल्डर्स, स्पेशली इन द टुरिझम सेक्टरांतले स्टेक होल्डर्स, आमी डिजिटलायझेशन इज ओनली द सोल्युशन, टेक्नॉलॉजी इज ओनली द सोल्युशन. म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ले सगळे पब्लीक प्रोसिक्युटर्सूय मान्य करतले, कारण आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी जितकी येता तितकी एडवान्स टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट करप, फॉलो करप हे गरजेचें आसा. फुडल्या 2-1 वर्सांत सरकाराची सगळी सरकारी ऑफिसां नव्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करपाचो यत्न. तालुका पावंड्या वयल्या कोर्टाच्या नूतनीकरणाचें काम सुरू आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सामान्य लोकांचेर अन्याय जावचो न्ही, तांकां न्याय मेळोवंक दिवंक खातें खंय बरें काम करता. प्रॉसिक्युशन खात्याच्या नव्या ऑफिसाचें मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. आज मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी प्रॉसिक्युशन खात्याच्या नव्या ऑफिसाचें मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. फुडल्या 2-1 वर्सांत सरकाराची सगळीं सरकारी ऑफिसां नव्या बिल्डिंगांत शिफ्ट करपाचो यत्न. तालुका पावड्यावेल्या कोर्टांच्या नूतनीकरणाचें काम सुरू आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. डायरेक्टरान सांगलें 60 स्क्वेअर मिटराच्या मदीं काम करता आसतना हांवें म्हणटा जे जस्टीस दिवपाचे आसा तांकां जर जस्टीस मेळिना जाल्यार ते कशें जस्टीस दितले. प्रशस्त अशें ऑफिस, नॉट ओनली ऑफिस बट फुल फ्लेज लायब्ररी, सेपरेटली कॅबिन फॉर द ईच एंड एवरी डेप्युटी डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर आणि सगळ्यांक बरी प्रिमायसीस जी आसा ताका मेळ्ळा. म्हाज्या टेन्युअरांत म्हाका दिसता खूब ऑफिसीस आमी नवीन जागेन शिफ्ट केल्या. आनीकूय बी उरलेली ऑफिसीस फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर नवीन जागेन सदांच शिफ्ट करपा खातीर आमी सुरवात केल्या. बिल्डिंग्स 40-40 वर्सांची बिल्डिंग्स ओल्ड जाल्ल्यो. 40-40 वर्सांच्या बिल्डिंगेत फर्निचर ओल्ड जाल्ले, कामूच करूंक शकनाशिल्ले. ज्या जाग्यार ऑफिसर्स आमचे काम करूंक शकना ते लोकांक योग्य पद्दतीन न्याय दिवपाक शकनाशिल्ले. म्हणून गव्हर्नमेंट हॅज टेकन द डिसिजन टू शिफ्ट इनटू द न्यू प्रिमायसीस. लेमॅन पर्सनाक न्याय दिवपाचें काम जे आसा तें सदांच गव्हर्नमेंट प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट करता. खात्री आसा एक सुद्धा मनशाचेर अन्याय जावचो ना आणि ते काम सातत्यान तांच्यांनी करीत आयल्या. त्या खातीर जे क्रिमिनल्स आसा ते बिहायंड द बार्स वचपाकूच जाय. ताच्या खातीर सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. लिगल डिपार्टमेंटा खातीर मागीर तो हायकोर्ट आसूनी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आसूनी किंवा सेशन कोर्ट आसूनी. हायकोर्ट आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हे आमी कंप्लीट केले. फक्त मडगांवांतल्या कोर्टाचें काम आमचे थोडेशे इनकम्प्लीट उरला, तेय कंप्लीट करतले. आणि तालुका लेवला वयले जे कोर्ट्स आसात ते रिनोवेट करपा खातीर घेतल्या. हाजो अर्थ म्हणजे आमी आमचें एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 6 वर्सांच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन रिनोवेट करपाक. उटा आनी तांच्या सहसंघटने मदीं आशिल्ल्या वादांत सरकाराचो कसलोच हात ना. सांखळे मतदारसंघांतल्या पुराय एसटी समाजाचो सरकाराक पाठिंबो आसा म्हूण सांखळे अनुसूचित जमाती संघटनेचोय वांगडी उलयले. सरकारान एसटी समाजा खातीर खूब कितें केल्लें आसा म्हूण वांगड्यांनी सांगलें. उटाच्या कांय पदाधिकाऱ्यांनी सरकाराचेर फाटल्या दिसांनी कांय आरोप केल्ले. उटा संघटना मदीं जाल्ल्या वादांत सरकाराचो कांयच हात ना म्हूण सांखळे अनुसूचित जमाती संघटनेचे वांगडी उलयले. मुख्यमंत्र्यान सदांच एसटी जमातीक आपलो आदार दिल्लो आसा. मुख्यमंत्र्याचेर बिश्टे आरोप करचे न्हय म्हूण वांगड्यांचो उलो. वाद आसा उटा आणि सहसंघटना हो त्यांच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो. त्यांच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेले आसा. इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा. म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट जॉब हे केन्ना एसटी समाजा कडेन दिवंक नासले तेन्ना दोतोरान म्हाका दिसता एसटी समाजाक सुल्लान तरी
काय म्हटल्यार एसटी समाजाक 20 तरी नोकरी दिल्ल्यो आसा आनी आमी एसटी समाज सुर्लाचे जावं सगळे सांगळेचे सदांच त्यांच्या फाटल्यान रावतले. आमचे दोतोर हे सदैव आमच्या फाटल्यान आसतात आनी आमकां वेळोवेळी ते सहकार्य करतात आनी तेच्या सहकार्यान आमच्या गांवांत जो विकास जाला तो पयलीं घेण्यासारको आसा. कित्याक ते आमकां जी आमची मायनिंग एरिया आसली ती मायनिंग एरियाचेर सुद्दां आमकां जेन्ना रोड नासलो ते दोतोराचे खालोखाल दोतोराच्या मार्गदर्शना खाली आमकां रोड मेळ्ळा. ते आमच्या एसटी समाजाक मेळ्ळा आनी खंयचो अमको बारीक समाज खंयचो व्हडलो समाज अशें काय पळोवंक ना. ताका लागून खंयच्या समाजाक कमी लेखप हे शक्यच ना. दोतोर सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन आयज मेरेन गेल्या आनी दोतोराक मोठ्या प्रमाणात सहकार्य सपोर्ट करतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मंत्रिमंडळात कोण आसतलो कोण ना ते लोक थारायतले. मतदार राजा तो निर्णय लोकांचो. विजयाक हो निर्णय घेवपाचो अधिकार ना. विजयाच्या स्टेटमेंटाचो MGP निशेध केला. 2027 सुदीन ढवळीकर मंत्रिमंडळात नासतलो ह्या विजयाच्या वक्तव्याचेर MGPन पत्रकार परिशद घेवन निशेध केला. मी सांगूंक सोदता की विजय बाबाक की तूं जे पळय कितें उलयता हें योग्य न्ही आनी तुज्या हातीन गोंयचें राजकारण सोंपोंक ना. कारण जे आयज एक मोस्ट सिनियर पर्सन जो आमचो आमदार जो बाब सुदीन ढवळीकर ह्या मंत्रिमंडळान एक मिनिस्टर म्हणून आसा आनी तूं पळय जें व्यक्त करता जे हेजे फुडें तो मिनिस्टर हो आसचें ना हें तुजी चुकीची गोश्ट. कारण 2027 जे इलेक्शन जातलें ते इलेक्शनाक 40 आमदारां भितर कोण आमदार आसतले कोण नासतले हेजेर तुका उलोवपाचो कसलोच अधिकार आनी हितून तुका कोणाक जनमनशाचो अधिकार आसा. जे आमचे मतदार गोंयचे ते ठरयतले हेजे फुडें विधानसभेन कोण आमदार आसतले आनी कोण नासचें ना ते. संजू नायकाक कायद्याचें ज्ञान आसा मात MGPच्या ध्येय धोरणा विशींचें ज्ञान ना. तो सुद्दां MGPचो एक आदलो कार्यकर्तो. AGMात जें थारलां तें सुदीन उलयलां म्हूण MGPचे पदाधिकारी उलयले. संजीव नायकाक आमच्या जो मोगो पक्षाची ध्येय धोरणां आसा आनी जे आमचें कितें आसा तेजे बद्दल ताका म्हायती ना अशें दिसता. खरें तर हो संजीव नायकूय म्हाजे म्हायती प्रमाणे बरो पयलीं मोगो पक्षाचोच कार्यकर्तो. पयलीं सुदीन ढवळीकर कितें उलयलें तेजेर ताणें लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. सुदीन ढवळीकर उलयल्लो फक्त कोणाक इंडक्शन करपाचें कोणाक घेवपाचें ना हें तेजें स्वताचें हें नाशिल्लो. तेणें कितें सांगलें जें जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलां ते डिसिजनाचेर ताणें उलयलें की नवे जे आमचे कोण फुटून वयता तांकां आमी परते घेवपाचें ना. हो एक ताजो मुद्दो आशिल्लो. दुसरो मुद्दो आशिल्लो कितें की जनरल बॉडीन अशें डिसिजन घेतलां आनी हांव मॅनेजिंग कमिटीचो मेंबर पूण आमी सुद्दां तें घेवपाक शकना. म्हणजे जनरल बॉडीची डिसिजन सुपेरियर आसता. 2027 सुद्दां मांद्रे मतदारसंघांतल्यान जीत आरोलकार MGPच्या तिकेटीचेर मोठ्या मताधिक्यान जिखतलो म्हणपाचो MGPक विश्वास. बऱ्या मतान येतलो MG मांद्रेच्यान जितूच निवडून येतलो MGचेर हें तुमकां बरोवन दवरा. MGचेर विश्वास आसा जीत आमचोच तुमचो तुमी टेन्शन घेवं नाका. आमी आतां वाडपाक शकता. बिहारच्या एकट्यान आयस्क्रीम फ्रँचायझीची कंपनी दिता म्हूण सांगून थिये रावपी एकल्याक तोपी घाली. 4,24,900 रुपयांची तोपी घाल्या. कोलवाळ पुलिसांनी बिहारच्या अलोक कुमाराक बिहारच्यान अटक करून हाडला. सायबर स्कॅमात आनीक एक प्रकार उक्ताडार. Kolwale police has arrested one accused, namely Alok Kumar from Bihar, Patna, for allegedly cheating a Thivim resident to the tune of 4,24,900 rupees on pretext of providing franchise of a ice cream company. According to the Kolwale police, accused impersonating as official of a famous ice cream company contacted the victim and offered franchisee for the purpose of setting up a new stall here in Goa. And trusting upon the accused, the victim transferred him the amount online. But the accused failed to provide him franchise of that ice cream company. Instead of that, he also sent a forged document of franchise to the victim. Now the Kolwale police has arrested the accused Alok Kumar and further investigating this case. Mukesh Kumar for Prudent. आदल्या आमदारान पेड्यार रस्त्या वयल्यान साळगांवच्या आमदाराचेर खर टिका केल्या. कोकेरो ते सांगोळडा मेरेनचे रस्ते पुरायपणीन खचल्यात. फोंडकुला पडल्यात. काम जमना जाल्यार राजिनामो दिवचो म्हूण दिलीप परुळेकार उलयलो. जाल्यार आमी आमचे परीन सातत्यान काम करीत आसात. बेश्टीच टिका करची न्हू म्हूण साळगांवचो आमदार उलयलो. परवरेचो आमदार मंत्री रोहन खंवटे त्याच मताचो.
पिड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्यांच्या संदर्भात आदलो मंत्री आमदार दिलीप परोळेकारान साळगांवच्या आमदाराची खर टिका केली. सर्कला पर्यंत कोकेरो पर्यंत पळय ते हे आसा रस्तो फोडलेलो आहा आनी 2 मीटर फोडलेलो आहा. माझ्या फाटल्यान परत 2 मीटर फोडलेलो आहा पळय. हो केन्ना करप? निल्ला वयशी तशेंच फोडलेलें आहा. हांव टू प्लेन इंडस्ट्रियल इस्टेट मदीं हे घातल्या बेतो घातला, मदीं ते पेवर बसयल्या, तेज्या फुडें सिमेंट घातला. ते देवतेक थंय घातला सिमेंट, ते सगळें व्हांवून वचून लोकांच्या पसऱ्यांनी गेला. MLA म्हणून निवडून येयला आनी ही जर अशी परिस्थिती आहा, सांग बाबा आपल्या कडेन जायना, आपूण तें सोडटा, जायन जाया. आदल्या आमदारान केल्ल्या टिकाचेर साळगांवच्या आमदाराची जाप. हो जो वाठार पॉयंट आवट करता, तो वाठार जो आसा हो आमकां पडना, हो पडटा पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आनी म्हणजे तेजे फुडें तेजी शॉपांय आसा, तो थंय सांगता की तेजे फुडल्यान बसी लायता आनी कितें लायता. तोय वाठार जो आसा जाल्यार तो वाठार आहा तो हेका पडटा, सुगूर पंचायतीक पडटा. तेंच्यांनी सांगतकून हांवें PWDक ताबडतोब सांगलेलें की तो बेगींतल्या बेगीन वचून भरा म्हणून. क्रिटिसिजम करपाक जाय म्हणून करूंक फावना. ज्युरिडिक्शन म्हाका लागना, जर ते पर्वरीक लागता. पूण जी कामां पेंडींग आशिल्ली, म्हाका दिसता ही आमी कामां जाग्यार लायली आसा. ते अंडरग्रावंड केबलिंग लायटीची समस्या आशिल्ली, जे तेंच्या कार्यकाळांत पूर्ण जावंक नाशिल्ले, ते आमी करीत आसा. कितें म्हणजे करपाक जाय म्हणून क्रिटिसिजम करचें न्ही. जर जेन्युअनली कितें आशिल्लें जाल्यार जेन्युअनली ताका ते क्रिटिसिजम करपाचो ताका फूल हक्क आसा. दिलीप परोळेकारान कुकेरोच्या रस्त्यांचेर टिका केल्या उपरांत पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन जाप दिली. विषय मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन, मुख्यमंत्र्या कडल्यान डायरेक्शन्स घेवन जेट पॅचर घालून मॅक्झिमम आमी क्लोज. बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स जेट पॅचरान जे घाल्ले आसा, थोडे एरियन परत पॉटहोल्स आसा. सो PWD सजेस्टेड दे नीड सम लिटल ड्राय स्पेल. सो थोडे एरिया जे आसा ते आमी ऑलरेडी ते सांगिल्ले आसा आनी PWD ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. लास्ट टायम आमी RMC घेवन थोडे कितें मिक्सचर तांचे घेवन अल्कोनान घालून दिल्ले, which stood the rains also. Plus PC, what is the next action is being doing on this. भारतीय जनता पार्टीत आमचोच म्हणटा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवचें आपले कितें विशय आसा ते. नयबाग सातार्डा एका ॲम्ब्युलन्साक अचकीत उजो लागलो. कोण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली ना. ॲम्ब्युलन्स मात जळोवन पुराय काबार. उजो पालोवपी दळार वेळार स्नानार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. डेड बॉडी पावोवंक खंय ॲम्ब्युलन्स परत येताना ही घडणूक घडली. नमस्कार. नयबाग सातार्डा पेडणे हांगा एक इन्सिडंट घडल्या. GA 07F5809 ही जी ॲम्ब्युलन्स आसा थंय आग पेटलेली आसा आनी जाग्यारूच आग लागल्या आनी फूल काबार जाल्लेले आसात. ह्या वेळार थंयसर जे लोक आशिल्ले तांच्यांनी फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केल्या उपरांत जे फायर ऑफिसर आसात प्रशांत धारगळकर आनी तांची जी फूल टीम आसा ते आयले आनी ते खंय तरी आग जी आसा पालोवपाक यत्न केले आनी ते कंट्रोलान हाडलेले आसात. खंय तरी जी ॲम्ब्युलन्स वचा आसतना खंय तरी ते गेल्ले, खंय तरी डेड बॉडी पावून येत आसतना हे इन्सिडंट घडल्या. त्या वेळार थंयसर कोण लोक नाशिल्ले, पण खंयची जिवीत हानी जाल्लेले ना, पूण खंय तरी ॲम्ब्युलन्स फूल जाळून काबार जाल्लेले आसात. टायमार फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसरांनी येवन दखल घेवन ते पालोवपाची यत्न सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. फोंड्या बेतोड्या बायपासार 2 टू व्हिलरांची समोरासमोर टक्कर. ईशा गांवस आनी रायडर आदित्य देसाय आगताक गेली. बाकीचे 2 क्रिटिकल, तांकां GMCत घाल्यात. एकलो रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान हेड ऑन धपको म्हूण पळोवपी लोक सांगतात. आयला आनी हांवें पळयलें बाबा कितें जालां. तेंच्यांनी स्वता पळयलें की तें म्हणपाक लागीं हांगा एक कोण तरी सहकारी पंपा कडल्यान स्पिडीन आयला हो वेस्पा स्कुटरवालो. आनी ती ओला स्कुटर आसा पळय ती 2 चलयो आशिल्ल्यो, त्यो ताजेर हंड्रेडी मारली आनी ती स्कुटरीची परिस्थिती पळयल्या न्ही कितें म्हणजे ही खंय तरी रॉंग सायडीन तो स्कुटरवालो कंप्लीट रॉंग सायडीन आयला आनी ताणें तेजी गाडी मारला अशें तेणें म्हाका सांगलें सगळें कितें. आनी आमच्या CC कॅमेराचेर दिसता गाडी स्कुटर अशी येता कळ्ळें तुमकां. सो ते वेस्पाचेर स्पिडीन आशिल्लो, विदावट हेल्मेट आशिल्लो. 2 जाण आसले ते 2 जाण आशिल्ले. 2 जाण आनी ती 2 जाणां आशिल्लो. तेन्ना एकटें म्हाका दिसता ऑन द स्पॉट आनी तो चलो ऑन द स्पॉट हें जाला हांगा आनी मागीर 2 जाणां हॉस्पिटलान गेली. बेतोडा जंक्शना कडल्यान जो बायपास सुरू जाता थंय आनी ह्या बायपासाचेर आतां आमी पळयता तो एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा हांगासर. भितर 2 टू व्हिलरां मदीं हो अपघात जाल्लो आसा. अशें कळटा की एका टू व्हिलरचे 2 चेडवां बसून रायट सायडीन वयताले जाल्यार फुडल्यांच्यान रॉंग सायडीच्यान 2 जाण चेडे फास्ट स्कुटर घेवन येयले आनी एकदम तेंच्या समोरा डायरेक्ट मारली. तितूर जी चेडवां चलयताली तितूर एकले चली त्या स्कुटरवेले एक्सपायर जाली जाल्यार
जे रॉंग सायडीच्यान येवन डायरेक्ट फेस टू फेस मारलेली तितूंतलो तो एक चेडो जो आहा तो एक्सपायर जाल्लो आसा. जे चली मेल्ल्या ते ईशा गांवस हे जे आहा ते 70 रावपी आनी हे टिचर म्हणून प्रोफेशन आसल्याचे आनी त्याच प्रमाणे जो भुरगो मेला तेजें नांव आसा आदित्य देसाय वय 21 हो रावपी हांगासर बेतोडा. आनी बाकीची जी दोग जाणां आसा ती सद्या सिरियस अवस्थेन आसा आनी ती सद्या GMCन तेंचे उपचार चालू आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंय विद्यापीठात कल्चरल फेस्टिवलांत चल्ल्या भुरग्यांक अंडरवेरीर परेड करूंक लायिल्ल्यान सद्या बोवाळ पडला. कल्चरल फेस्टिवलाक खंय हो 3rd डिग्री कॉम्पिटिशनाचो प्रकरणाची विद्यापीठ अंतर्गत चवकशी चल्ल्या. गोंय विद्यापीठाच्या एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला मुखार इश्यू आयलो म्हूण विद्यापीठाची सुत्रां सांगतात. म्हणजे हाजेर प्रेस कॉन्फरन्स सांगप सुद्दां म्हणल्यार म्हाका वायट दिसता. पूण whatever information we have received is male students were forced, हांव वाचता मुद्दाम कित्याक सामकें लिटरली सांगपाक सोदता हांव. Male students were forced to parade in their underwear on stage with girl students in the audience who were not allowed to leave and compelled to watch. आता हें रॅगिंग काय सेक्शुअल हॅरेसमेंट काय कितें म्हाका खबर ना. युनिव्हर्सिटी इज ऑलवेज अंडर कॉन्ट्रोवर्सी आणि अंडर एलिगेशन्स. आयचे फ्रंट पेजीर न्यूज आयला हेराल्डार की मेल स्टुडंट परेड इन अंडरवेअर एट कल्चरल फेस्ट. तो एक इव्हेंट जाता युनिव्हर्सिटीन दर एक वर्सा. त्या इव्हेंटान 3rd डिग्री इव्हेंट आसता आनी त्या 3rd डिग्री इव्हेंटान भुरग्यांक नाकाचे करपाक लायता. NSUI आमी निशेध करता आनी 2-3 वर्सां फाटीं आमी युनिव्हर्सिटीक आनी गोव्हर्मेंटाक लेटर बरयल्लो की हे जे इव्हेंट 3rd डिग्री ह्यो बंद करचो म्हणून. पूण युनिव्हर्सिटी आसूं और कावन्सील आसूं इलेक्टेड ते आयकना आनी दर एक वर्सा करीत आहा. आनी युनिव्हर्सिटी ह्यो विशय धापपाचो प्रयत्न करता. तुम्ही पयले जाल्यार पेपर लीक स्कॅम जालो थंय धापपाचो प्रयत्न केलो. आमचो रँक कमी जाता कित्याक खातीर कमी जाता कित्याक गोंयचे टिचर्स आहा म्हणून कमी जाता म्हणून थंय युनिव्हर्सिटी धापपाचो प्रयत्न करता विशय. उदरगतीची कामां आसा तशीच चलतली. मुख्यमंत्र्याचो आमकां पुराय तेंको प्रेयरचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. बंदी आसली तरी उटा प्रसंगाक फुडो करूंक तयार म्हूण उटाचेर गोविंदाची जाप. प्रियोळा येवन भाशणां ठोकपी फुडाऱ्यांचेर खंय तो योग्य वेळ येता तेन्ना उलयतलो. प्रियोळ मतदारसंघात जातली डेव्हलपमेंटाची कामां आसा तशीच चलतली. सरकाराचो आमकां तेंको आसा म्हूण प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. आम्ही काम करणारे लोक जावन आसात. मंत्रीपदूच मेळ्ळें म्हणून आमी काम करतले अशातले कांय गोश्टी ना. कारण आमी काम जें करतात तें लोकांच्या हिता खातीर काम. जो फ्लो आशिल्लो तसोच फ्लो आमी मुखार व्हरतले. तातूंत भितर कांय दुम्मत ना. आनी हेजो सरकाराचो आमकां सगळ्यांचो तेंको आहा. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको आहा. बंदी घातली तरी उटा खंयच्योय आडमेळी आडखळी फुडो करपाक तयार आसा म्हूण आमदारान सांगलें. उता संस्थे कडेन बँक बॅलन्सूय ना. आता कित्याक लागून हे बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. कितल्यो बंदी आयल्यो कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उता संस्थे कडेन कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून त्या गोला पर्यंत पावपाचो. तशेंच प्रियोळांत येवन भाशणां करतल्यांचेर वेळ येतकर आपूण उलयतलो म्हूण आमदारान शिटकायलें. त्या विशीं तुमी ताजेर म्हाका कांयच उलोवपाचें ना. योग्य वेळ येतलो पळय न्ही त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपूण हाडून तांचेर उलयतलो. त्या लिडरांची कॅलिबर कितें आहा त्या नंतर योग्य वेळ येतलो पळय तेन्ना तांकां कळटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. IDCचे 2 फील्ड मॅनेजर सस्पेंड. दोगूय खंय कंत्राटी पोस्टार. रस्ते केला मात नेम खुटाळ्याक मारून टेंडर काडला. भितरले भितर कोंत्रेदां दिल्या. रस्त्याचें कामूय सबस्टँडर्ड. मुळावे चवकशेक उघड. रस्त्याचें काम सबस्टँडर्ड म्हूण एकल्याक दुसऱ्यान टेंडर आपल्या आवयचे नांवार दिला म्हूण सस्पेंड. तुम्ही 2 जाणांक सस्पेंड केला आहेत न्ही काल. कितें आहले कितें इशू तो. No, we have the administration has found some lapses. While they were in process of tenders and all that, they have found some lapses. Any pending inquiry, they have been suspended. Inquiry choltoli till the charges are verified and proved against them. They will stand suspended. So after that, there will be action. So this is just a preliminary. This is a normal procedure. Which has always followed, because we have to, you can't take action without inquiry.
So inquiry will go on, and then once the inquiry comes, we will be able to tell you what action to be taken on. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.